नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. वादविवाद, विरोध वितर्क, तर्क कुतर्कांत आसुरी आनंदाचो विकार. श्वेतभूशी, रवींद्री फटकार, मार्मिक प्रहार, घे शिंगार, पोट वरमार, नथींतल्यान वार. घरांत विघटन, प्रांतवाद, विस्तारवाद, शिमेपार. विघातक शक्ती, आंदोलन जिमीचो हातभार, भावनीक वार, कलह चिकार. क्रांती परिवर्तनाच्या मार्गार खडतर चढ उतार. संकल्प सिद्धीचो हुंकार, ना माघार ना माघार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. 15 मार्च मेरेन मायनिंग चालीक लावंक पावलां उखल्ली ना जाल्यार 16 मार्चाक मायनिंग गाडयो मशिनरी घेवन मुख्यमंत्र्याच्या घरार मोर्चा. डिपेंडंटांचो चलो पणजी. फ्रंटलाइन वर्करांक कोविड वाशीन दिवंक सुरू. कोविन पोर्टलाचेर 15,000 परस मायज नोंद. पुलीस, पालिका, पंचायत कर्मचारी अरिश्ट व्यवस्थापनांतल्यांक वाशिना. MSP रद्द जावचो ना. खाद्यान्न खरेदी बंद करचे ना. आंदोलन फाटी घेयात. चर्चेक तयार. आंदोलन जीवी. विदेशी विघातक शक्तीपासून सादूर रावात. प्रधानमंत्र्याचो उलो. आघाडी करताले जाल्यार निर्णयाचेर ठाम रावपाची गरज. फोण्या शिरोड्या जाय काँग्रेसीचो तेंको. वेंचणुको एक वेळ मायांत. सध्या कोणा कडेनूच सोयरीक ना. सुदीन हिट ऑन. आनी नावशे मरिना प्रकल्पा विशीं सध्या जनसुनावणी घेना. मरिना रद्द करपा विशीं अजून सरकारान आदेश वा अधिसुचोवणी काडिल्ली ना. सरकारान सांगलें हायकोर्टात. पंदरा मार्च मेरेन सरकारान मायनिंग चालीक लावंक प्रक्रिया सुरू केली ना जाल्यार 16 मार्चाक मायनिंग ट्रक, यंत्रसामग्री घेवन मुख्यमंत्र्याच्या घराभायर आल्तिनार बसतले म्हूण गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाची शिटकावणी. फुडारी पुती गांवकार मिडिया कडेन उलयलो. मायनिंग बेगीन सुरू करचें म्हूण डिपेंडंटांनी सकाळीं पणजे मोर्चा हाडलो. 8 वर्सां जालीं मायनिंग बंद उडयलां. सरकारान जर 15 मार्च पर्यंत मायनी सुरू जावपा खातीर कांयच करूंक ना, कांयच निर्णय जावंक ना आनी मायनी सुरू जावपाचो जर निर्णय जावंक ना जाल्यार जितले आमचे ट्रक आसात, जितले आमचे मायनिंग मशिनरी आसात आनी जे इक्विपमेंट आसा मायनीचे आनी वर्कफोर्स हे सगळे आमी CM जे ऑफिशियल रेसिडेंट जावं चीफ मिनिस्टर गोंयचे जे आसा तेच्या समोर आमी हाडून दवरतले आनी तेका सांगतले की ही जी वेवस्था तूं कर. जे कितें लोन आसात, जे कितें तेजेर आमी देणे आसात, कोण फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट आसात आनी कोणाक आसात ते सगळे गव्हर्मेंटान फारीक करप आनी आमची जेवपाची आनी वेवस्था सगळी जी आसा, आमची सर्वायवींग वेवस्था जी आसा ती ह्या सरकारान करची हेच्या फुडली. म्हणून थंय आमी वचून बसतले. आतां 6,000च्या वयर ट्रक आसा. मशिनरी जवळ जवळ 1,000च्या आसपास मशिनरी आसा आनी डायरेक्ट कामगार हे सादारणपणे 7-8 हजार डायरेक्ट कामगार आसा. म्हणजे आतां सध्या ते गोवा दमन एंड एबॉल्युशन एक्ट आसा तातूंत एमेंडमेंट धाकटेशें करात आनी ज्यो मायनी जे लीज जी आसात जे कन्वर्ट केला 1987 ते लीज 50 years फ्रॉम 1987 धरात. म्हणजे 2037 पर्यंत आमकां मायनी कंटिन्यू मेळटल्यो. तुम्ही आता म्हणलं 6,000 ट्रक हा 6,000 ट्रक हय सगळे ट्रक येतात. बार्जी कशे हाडटले पुती बार्जी हांगा हाडटले. हे पळय हांगा मांडवी प्लांटाचेर डाम स्पॉट आसले डाम मारपाक जाता. न्ही त्या दिसा खंयचे आतां सगळें बंद जातलें. आतां डम उरल्या खंय, डम पॉलिसी खंय आसा तेंचे कडेन, अजून केल्या तेंच्यांनी. सगळे मांडवीचो हो आसा पळय, मांडवी हॉटेल आसा तेच्या समोर ते बार्जी सगळे हाडटले. तुम्ही प्रायम मिनिस्टरान तुमकां पूर्व आश्वासन दिल्लें की कशे तरेन मायनिंग तेजेर तुमचो कितें आसा? तेच तर आमी याद करपाक गेले. तूं प्रायम मिनिस्टर आश्वासन दिवन जर पुर्तता करिना जाल्यार एक प्रायम मिनिस्टर ही चेअर जी असतात ताका कितें तरी रिस्पेक्ट आसता.
तर कितें रिस्पेक्ट आसता 8 वर्सां जाली मायनिंग बंद वडेला. सुप्रीम कोर्टानूय रिव्ह्यू केशी निकाल नासतना हुमकळटा. केंद्राच्या पावण्यारूय कायदो दुरुस्तीक कांयच हालचाली ना. सरकारान गांभीर्यान लक्ष घालचें म्हूण मागणी. रॉयल्टी भरिल्ले मिनाचे येरादारी कोर्टान दिल्ली मुजत सोंपिल्ल्यान बंद. ट्रक बार्जी आशिल्ल्यो तश्यो बंद. फ्रंटलायन वर्करांक कोविड वाशिनां दिवंक सुरू. कोविन पोर्टलाचेर 15,000 परस मायज फ्रंटलायन वर्कर नोंद. पोलीस, पालिका, पंचायत कर्मचारी तशेंच अरिश्ट वेवस्थापनांत आशिल्ल्यांक वाशिनां. आतां मेरेन 7,25,000 हेल्थ वर्करांनी वाशिनां घेतल्यात. उत्तर गोंयांत पणजे प्रायमरी स्कुलांत, दक्षिण गोंयांत मडगांवां नवे जिल्लो हॉस्पिटलांत वाशिनां दिलीं. सोमारा 100 फ्रंटलायन वर्करांक वाशिनाचें टार्गेट आशिल्लें. आयज हांगासर वॅक्सिनेशन आमचें चालू आसा. हें वॅक्सिनेशन आसा फ्रंटलायन वर्करांचें. पयले फाटल्या विकान 4 दीस हेल्थ कॅर वर्करांचें जाला. सो आतां फ्रंटलायन वर्करांक स्टार्ट करपाचें आमकां डायरेक्शन्स आयिल्ले. सो एज पर दॅट आयज फर्स्ट डे फ्रंटलायन वर्करांचो. अजून तशें कांय ना. लास्ट आमी 4 दीस दिल्ले आसा. तेन्ना कोणाक तशें रिएक्शन बीन तशें कांय जावंक ना. आनी आमच्या स्टाफान घेतलेले आसा, म्हज्याय फॅमिली मेंबरांनी घेतलेले आसा. कोणाक तशें व्हडलेशें कांय ना. जे रुटीन जे जाता जस्ट लायक फिवर, कोणाक बॉडी एक जाता तशें जाता. जस्ट लायक ल्हान भुरग्यांक जशें आमी वॅक्सीन करता आनी तांकां जो फिवर येता दॅट इज एक्सपेक्टेड आनी ते येवपाकूय जाय सो दॅट तुजें इम्यून सिस्टम बरी आसा अशें दाखयता. हें कोविशिल्ड वॅक्सीन आसा वेरी सेफ आनी सगळ्यांनी घेवचें. आमचो डॉक्टर बशीत आसता की जावं तुका कोणाक एलर्जी जावं अशी कितें प्रॉब्लम आसली हिस्ट्री पयलीं घेता. कोवीड इंजेक्शन दिना, वॅक्सीन दिना. हिस्ट्री घेवन जावं पळय एलर्जी टायप ऑर प्रेग्नन्सी लॅक्टेशन अशें सारकें जावन रिसेंट इन्फेक्शन फिवर अशें जें आसतलें तांकां आमी दिना आनी तांकां रिजॅक्ट करता. आनी बाकीची पळय नॉर्मल आसली तांकां आमी दिता. बरें दिसता. ना ना तुमकां भंय बीन दिसलो स्टार्टींग? ना ना कांय वॅक्सीन घेवचें? हय घेवपाचें. तें बरें लागून हें करपाचें. हें बरें जाता म्हणून तें घेवपाचें. तें पिवपाचें काय? ना ना घेवपाचें कांय ना. कितलेशेच शेतकी सुधार प्रस्ताव काँग्रेसीच्याच काळांतले. हो सरकार फुडें व्हरता. MSP रद्द जावचो ना. खाद्यान्न खरेदी बंद करचें ना. शेतकारांनी आंदोलन सोडचें. प्रधानमंत्री मोदीचें संसदेंत उतर. सुधारणाचे प्रक्रियेंत विवाद आसूं येता. सरकार चर्चेक सदांच तयार. वता वता थंय देशांत असंतोष पातळावपी आंदोलनजीवी आनी विदेशी विघातक शक्ती पासून सादूर रावपाचो प्रधानमंत्र्याचो उलो. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आज़ादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था. और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है. गर्व कीजिए. आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है. आप उनको सबको ले जाइए. आप आंदोलन को खत्म कीजिए. आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे. रास्ता खुले है. हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है. इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए. MSP है, MSP था, MSP रहेगा. इस सदन की पवित्रता समझे हम. जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा. इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है. लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी.
ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहाँ नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहाँ नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहाँ नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी, वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढो बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे। दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है जी। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। गोंयांत महाराष्ट्र पॅटर्नाचेर आघाडी सरकार करतले जाल्यार एकदां जाल्ल्या निर्णयाचेर निमाणे मेरेन ठाम रावपाची गरज आसा। वेंचणुको एक वेळ ह्या मायांत जावं येता। सध्या तरी कोणा बरोबर सोयरीक केल्ली ना। मोगोचो मुखेली सुदीन ढवळीकार हेड ऑन। फोंड्या शिरोड्या काँग्रेसीन मोगोक आदार केल्यार ते सीट कांय न्ही कशें जिखपाचो सुदिनाचो दावो। म्हादयचो इशू पळयल्यार खंय बीजेपी आनी काँग्रेस दोगांयकय पातेवपाचें ना। विरोधक एकठांय कित्याक जावपाक शकनात? विरोधक एकठांय जावंक शकता, प्रोवायडेड नेतृत्व सारकें आसपाक जाय। जी आमदारकेची मुखार निवडणूक आसा, तांणी जरी कितलेंय सांगलें की आमदारकेची निवडणूक एका वर्सान येतली म्हणून, म्हजो तांचेर विश्वास ना। ते येता ते वेस्ट बेंगाल, तामिळनाडूची जी टर्म 30 मेक सोंपता, तांच्यो निवडणुको 23 मे पर्यंत जावपाक जाय। जो विशय आज ते हाताळटा, ज्या तरेन ते पॉलिटिक्स तयार केलां, ज्या तरेन ते तांचे सिनियर लिडर्स दिल्लीच्यान येवन हांगा मिटिंगोक येता, हें जर पळयत हांव 100% सांगता की दे वॉन्ट दॅट स्ट्रॅटेजी टू बी चेंज. दे वॉन्ट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली इलेक्शन बिफोर मे 2021. तुम्ही म्हणतात की ह्या मे महिन्यात येता त्या अलॉंग विथ 5 स्टेट 3 महिन्यांनी गोंयचे विधानसभेचे इलेक्शन जावपाक शकता आणि तातूंत माय तापतलो. हय, माय तापतलो. आणि तातूंतल्यान आनी एक गजाल आसा, सगळे हे जे 12 आमदार त्यांनी व्हेल्या पळय ते डिस्क्वॉलिफिकेशनाचेर आसा. पक्ष म्हणून तुम्ही परत भारतीय जनता पक्षा बरोबर वचपाक शकतात काय शकनात? नाही, ते आतां ते आमी 2021 जेन्ना इलेक्शन जातलें की बाबा तेन्ना डिसायड करपाचें. आतां ताजेर अर्थ ना उलोवन. दोन प्रश्न आहेत. एक असा तो प्री पोलाचो, दुसरो असतो पोस्ट पोलाचो. पोस्ट पोल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्री पोल इज नॉट इम्पॉर्टंट. प्री पोल जर करतलो जाल्यार तांचे बरोबर आतां युती करपाची. ती आतां काय जायची प्री पोल जावची ना. म्हाका तरी दिसना तांचे बरोबर युती जायची. आज काँग्रेसीचेर तुमचो विश्वास आसा? म्हजो सद्या परिस्थितीत हांव म्हादयचो इश्यू जर हांवें सामको स्टडी केलो तो पळयत, म्हजो ह्या दोनूय पक्षांचेर विश्वास ना, भारतीय जनता पक्षाचेर आनी काँग्रेसीचेर. मोगो, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड हे एकठांय येवपाक शकतात काय तुमकां दिसता की सद्याक असो एकठांय येवपा सारको प्लॅनकच ना? आत्तां काँग्रेसी बरोबर वतलो की ना हें हांव डिसिजन घेवंक शकना. कमिटी आसा. तुमचे पॉलिटिकल रिडिंग फॉरवर्ड कितपत मोगो बरोबर आसा, कारण काही जे आमचे विशय आसा ते मतां वेगळीं आसा. आनी आमची मतां जी आसा आमी जर दवरलो आनी काँग्रेसीच्या लोकांनी जी वोट काँग्रेसी मारता ती जर आमकां मारली, कारण काँग्रेस थंय येत ना, केन्नाचें ना, आनी ती जर वोट आमकां मारली जाल्यार 100% आमचे वोट म्हणटा. फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां फोंडेचो सीट सांगता. काँग्रेसीची 4-4.5 हजार पडटली, ती जर आमकां मारली. शिरोडा 4-4.5 हजार पडटा, ती जर आमकां मारली 100% आमचें सीट येता. तुमकां आपली ऑप्शन्स ओपन दवरपाक जाय. मोगो म्हण तुमी स्वतंत्र झगडटले आनी ओके पोस्ट पोल सिनारियो भितर कितें परिस्थिती आसा ती पळोवया. आघाडी बिघाडी आसपाक जायना. एक डिसिजन अशें आसपाक जाय, जो कोण जें डिसिजन आघाडीचें घेता
ताणें पयलीं आज शिवसेने विशीं डिसिजन महाराष्ट्रांत कोणी घेतलें? शरद पवारान घेतलें. तशें हांगा तेंच्या मनांत आसपाक जाय. हांगा तो मरे तें नेतृत्व केलें आमच्या हातांतूच दिवचो ना मागीर अशें जर थिंकींग जर केलें आसत जाल्यार ताका अर्थ ना. आनी त्या खातीरूच जें कितें डिसिजन आतां ह्या फावटी घेतलें तें डिसिजन लास्ट एंडा पर्यंत चलतलें. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. हिंदूंच्या धर्मांतराचे प्रकार देशभर नेटान चल्ल्यात. मतभेद विसरून एकठांय आयल्यार हिंदू राष्ट्र शक्य आसा म्हूण हिंदू जनजागृती सभेक वक्ते उलयले. हलाल सर्टिफिकेटाच्या नांवान समांतर अर्थवेवस्था सुरू जाल्या. देशाच्या अर्थवेवस्थेक हो धोको. देशाच्या हिता खातीर हलाल ब्रँडेड सामान खरेदी करचें न्ही म्हूण उलो. लव जिहाजाचो इशू सभेक आयलो. समितीच्या ऑनलायन हिंदू राष्ट्र जागृती सभेक हजारांनी विवर. संसार को चाहे विश्व बंधुत्व हो, विश्व शांति हो, उत्तम संस्कृति हो, इसकी जो सीख देने वाला हमारा सनातन हिंदू धर्म है. उस हिंदू धर्म और हिंदुओं के मन में हीन भावना निर्माण करने हेतु हिंदुओं को षड्यंत्र में फंसाने के लिए, उन्हें हिंसक और अहिष्णु ठहराने के लिए जो प्रयास हो रहा है, जो षड्यंत्र हो रहा है, वह अत्यंत वेदनादायी है. यह भारत के विरोध में एक बड़ा षड्यंत्र है. यही ध्यान में आता है जब भारत में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI इस नाम की एक सरकारी संस्था होते हुए निजी मुसलमान संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर एक आर्थिक व्यापार भारत में कर रही है. यह कैसे हो सकता है? एक तरफ से यह सेकुलर देश है, यह धर्म को नहीं मानता है, और दूसरी तरफ हलाल सर्टिफिकेशन. इस काम के लिए केवल मुसलमान कर्मचारी, और हिंदुओं के मंदिर की बात आती है तो कहते कि कोई भी आपके मंदिर को चला सकते हैं. तो यह घोर अन्याय सरकार के तरफ से भी हिंदुओं के साथ बार बार हो रहा है. इस्लामी कानून पर आधारित हलाल सर्टिफिकेट के रूप में एक समानांतर अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है. यह देश पर आघात है, संकट है. यह हमें ध्यान में लेना चाहिए. जागरूक होकर हमें अपने क्षमता का उपयोग करना चाहिए. यह ध्यान में लो. इस हलाल नामक इस फूड जिहाद के बलि हमें चढ़ना है क्या? और अगर नहीं तो हलाल पर हमें बहिष्कार करने की आवश्यकता है. हिंदू युवतियों को संरक्षण देने वाला लव जिहाद कानून पूरे देश में तुरंत लागू किया जाए और हिंदू धर्म रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए कटिबद्ध होते. बंधुओं, अपना धर्म कर्तव्य पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाइए. पालिका वेंचणुकेंत मुरगांव पालिकेंत बायलां खातीर एकूय वॉर्ड रिजर्व ना म्हूण आपान इश्यू केला. मुरगांव पालिका वेंचणुकेचो रिटर्निंग ऑफिसर मुरगांवच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन. वास्को खंय हिसबा भायर रिजर्वेशन. मुरगांवा बायलांक कडेक काडली. आप चवकशी मागता. मुरगांवच्या बायलांनी खंय फुडें सरून सरकाराक जाप विचारची. मुरगांवान एकूय लेडीजां खातीर रिजर्व जावंक ना. हेच्या पयलीं गेल्या इलेक्शनाक 3 सिटां रिजर्व जाली, पूण ह्या फावटी 0 आसा. आणि जे रिजर्वेशन आहा ते वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातल्या. सो आमी कलेक्टराक आयज सांगूंक येयला की हे जे रिजर्वेशन आहा ते परतून रिफेम करपाचें आनी परतून डिक्लेअर करपाचें. मुरमुगांव मतदारसंघाचे महिलांक सांगूंक सोदता, हे हो जावन आसा तुमचे अत्याचार सगळे बायलांचेर. हे तुमी फुडें घेवचो इश्यू, तुमी घेवचो. घरा राव नाका बसून. सगळे म्युनिसिपालिटी आम आदमी पार्टीन थारायला कॅन्डिडेट बसोवपाक, पूण जे लोकरांनी आमचे स्ट्रॉंग होल्ड आसा, आमचे कडेन व्हॉलंटियर आसा, थंय आमचे कॅन्डिडेट बसयतले. सगळे रिजर्वेशन हांगा वास्को शिफ्ट केला. त्या खातीर आयज वास्को जनरल कॅटेगरी रिजर्व केल्ली सगळे सीट मेळ्ळा आनी तांकां कंटेस्ट करपाक कांयच ना. सो हांव मागता रिटर्निंग ऑफिसरा कडेन तेणी हांगा इन्क्वायरी करची. लोक म्हारगायेक विटल्यात. हे फावट खंय आपाक चान्स दितले की पेट्रोलाचे प्रायसीस वाडटा
आतां इलेक्ट्रिसिटी प्रायस वाडपाचें आसा, हे सगळे लोक विटल्या आनी लोकांक आतां कळपाक लागला की हे आमचो पयसो, लोकांचो पयसो जो टॅक्साच्या थ्रू आमी सरकाराक दिता तो पयसो लुटता, तो पयसो परत लोकां कडेन पर्यंत येना आनी हो पयसो कसो दुसऱ्या पार्टींतल्यान आमदार विकते घेवपा खातीर BJP वापरता हे लोक आतां जाणा जाल्या आनी लोक ह्या फावट नक्कीच बदल करून हाडटले. आम आदमी पार्टीचे बाणावलेचे ZPचे सीट ऑलरेडी आमकां लोकांनी दिलां. लोक मुखारय बरे विचार करतले आनी म्युनिसिपालिटीनी आमकां बरो तेंको दितले अशें आमकां दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तराखंडात हुंवारांत 200 वयर लोक बेपत्ता आसा जाल्यार 14 बॉडी मेळ्ळ्यात. 15 जाणांक साल्वार केल्यात. 200 अजून बेपत्ता आसात. आयतारा उत्तराखंडाच्या रेनी वाठारांत ऋषिगंगा प्रकल्पार हिमखोडो कोसळिल्ल्यान तपोवनांतले चमोली हायड्रो पावर प्रोजेक्टाचें लघु धरण फुटिल्लें. सोद बचाव कार्य अजून चल्लां. मरण आयिल्ल्याच्या फामिलीक केंद्रान 2 लाखांची जाल्यार उत्तराखंड सरकारान दरेकी 4 लाखांची भरपाय जाहीर केल्या. नावशे मरीना प्रकल्पा विशीं सध्या जनसुनावणी घेना म्हूण सरकारान हायकोर्टाक कळयलां. मरीना प्रकल्प रद्द करपा विशीं अजून सरकारान आदेश वा अधिसुचोवणी काडिल्ली ना म्हूण एडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाक जाप दिल्या. 26 जानेराक मुख्यमंत्र्यान मरीना प्रकल्प रद्द केला म्हूण मिडिया मुखार सांगिल्लें. ते फाटभुंयेर एजीन कोर्टाक दिल्ली म्हायती म्हत्वाची. मये भूविमोचन नागरीक कृती समिती मयेकाराच्या जमनीच्या हक्कां खातीर खंय मये जागृती मोहीम सुरू करपाची आसा. सरकारान खासा टीम करून विशय तडीक लावचो म्हूण मागणी. दिवचले बिचोलीम बॅडमिंटन लीग जाली. लक्ष्मी शटलर्स टीम वस्ताद. अनंत वॉरियर्स उपवस्ताद. मडगांवां साश्टी 100 सायकल सर्त जाली. गोंयभरच्यो एक खबरो. मयेचे जमनींचो प्रश्न एकदाचो तडीक लायात. खासा टीम नेमात म्हूण मये भूविमोचन नागरीक कृती समिती मागता. प्रत्येक फावटी आमी सरकाराक सांगता की आमच्या सहनशीलतेचो अंत पळोवं नाका, पूण तरी सुद्धा सरकार हेची खंयच दखल घेयना. हेची कारणां कितें आसा ही आमी नकळो, म्हणून आमी परत सरकाराक विनंती करपाक सोदता की सरकारान बेगींतल्या बेगीन हो विशय हाती घेवचो. स्पेशल टीम हेका लागून अपॉयंट करची आनी हो प्रश्न सोडोवचो. ह्या प्रश्नाची सोडवणूक करतना आमकां दिसता की मयेकारांक शंका येता की प्रशासकीय पावंड्याचेर अडचणी येता काय कोण तरी मुद्दामून ह्यो अडचणी तयार करता. म्हणून आमी प्रशासनाक जागे दवरपाक लागून एक खास कार्यक्रम मयान करपाचो ठरयला. ह्या कार्यक्रमाक आमी आमचे मये मतदारसंघाचे जे आमदार आसा त्या आमदाराकूय विश्वासान घेवन त्यांच्या बरोबर बैठक घेवन हो विषय आमी ठरयलो. दिवचले बिचोलीम बॅडमिंटन लीग जाली. लक्ष्मी शटलर्स वस्ताद. अनंत वॉरियर्स उपवस्ताद. हो ऑर्गनायज करपाचो मेन हेतू म्हणजे जे कोविड लॉकडावन जाले आणि सगळे ठप्प जाल्ले वेव्हार आणि त्या ह्या कोविड काळात कितलेशेच बॅडमिंटन टोर्नामेंटाचे प्लेयर्स हांगा तयार जाले आणि तांकां एक बरो वाव दिवपाचो. आणि आमच्या दिवचल माया सारकिल्या ज्या ग्रामीण भागांत जे लोक आसा, टॅलेंटेड लोक आसा, बॅडमिंटन खेळपी जे उर्जावान भुरगे आसा तांकां फुडें सरप आणि त्यांनी त्यांच्या पैकी एकटो आमच्या राज्य पातळीचेर किंवा नॅशनल लेवल किंवा इंटरनॅशनल लेवलचेर शायन जावपाचो हो एकूच उद्देश धरून तांकां एक व्यासपीठ दिवपाचें, तांकां एक बरो ग्रावंड दिवपाचो. ह्या खातीर आमी हो टोर्नामेंट घडयल्लो आसा. मडगांवां साश्टी रायडर्साची साश्टी 100 सायकलिंग सर्त जाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट.
You're watching Prudent